तो पाँव टूट गया और गया। तुम किधर से आ रहे थे? मकसद से वहाँ मफसा साइड से, हाँ, बिचौली बिचौली के साइड में जा रहा था। और ये है बाईपास से आए। बाईपास से आ रहा था, एकदम दूर से आया बाईपास से। बाद में मेरे को आके मार दिया। वो इंजर्ड है, उसका नाम क्या है? मनोज कुमार। बहुत इंजर्ड हो गए। हाँ, पाँव टूट गया उसको। पाँव को लगा है लेकिन पता नहीं। और तुमको लगा नाही. मेरे को लगा है। हालीच मळ्यार फाटल्या 6 तारखेक लोकार्पण जाल्ल्या दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याच्या वाळशी हांगासरल्या जंक्शनाचेर आयज सकाळी एक भिरांकूळ अपघात घडलो. बायपास रस्त्या वयल्यान स्पिडीन येवपी एके सुमो जिपीन मेन रस्त्या वयल्यान दिवचलच्या दिकेन वचपी एके मोटरसायकलीक नेटाचो धक्को मारलो. मोटरसायकल चलोवपी अमरनाथ आणि ताचे फाटल्यान बशिल्लो मनोज कुमार हे दोग तरणाटे जखमी जाले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अमरनाथ हो आपली मोटरसायकल घेवन दिवचलच्या दिकेन वतालो जाल्यार ताचे मोटरसायकलीचेर फाटल्यान मनोज कुमार हो बशिल्लो. बायपास रस्त्या वयल्यान स्पिडीन येवपी जिपीन हे मोटरसायकलीक धक्को दिना बरोबर दोगूय जाण मोटरसायकली सयत रस्त्याचेर पडले. तातूंत मनोज कुमार हो तरणाटो गंभीर जखमी जाला. 108 एम्ब्युलन्सीक आपोवन मनोज कुमार हेका उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेला. पुलिसेक ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले. तांच्यांनी पंचनामो केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.